मोगाच्या भावा भयणींनो, पास्काच्या काळार आमी जुवांव शुभ वर्तमानकार हाणें बरयल्लें पुस्तकांतलें आमी देवची बरी खबर आयकल्या. जुवांव आपल्या पुस्तकांच्या मदें एकूच हेतू दवरता आनी तो म्हणजे देवान आमचो इतलो मोग केलो की देवान बापान आमच्या पासत आपलोच पूत धाडलो. आनी आजच्या भागांत आमी शेवटच्या अवसरांतले थोड्यो ओळयो आयकल्यात. आनी हे ओळयेंत जेजू पेद्रूक तसो आमकां एक खास संदेश दिता. जेजून पेद्रूक म्हणलोलें म्हज्या फाटल्यान ये, सगळें सोड आनी म्हज्या फाटल्यान ये आनी म्हजे शेळयेंक मेंढऱ्यांक सांबाळ, ताचो मोग कर, ताचो राखणदार जा. पेद्रू घुस्पना, पूण ताच्या फाटल्यान कोण येतालो तें पळोवन पेद्रू घुस्पता. देखून जेजू पेद्रूक म्हणटा, जो वर आमी तुमकां दिला तो कर, दुसऱ्यांची तुजी गरज पडली ना. तशें आमी जुवांची खबर आयकल्या. जुवांव जावन आसलो देवाचो खास जेजू ताचो खूब मोग करतालो, तो जुवांव ताचो मोग करतालो. जेजू ते भाशेन जुवांची खबर सांगता. जें जिवीत ताका सारचें आसतालें तें तो सारतलो. तर आज आमकां जेजू कितलो संदेश दिता जायत. पयलो म्हणजे आमी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक जाय. जो काम, जो वार जेजून आमकां दिल्लो आसा तो आमी करूंक जाय. तशेंच आमी आमच्या तत्वा प्रमाणे जिवीत सारूंक जाय. संवसार वेगवेगळे तत्व आसतात, पण जे तत्व जेजून आमकां दिल्यात, जे वॅल्यूज आमकां दिल्यात त्या प्रमाणे आमी वाचल्यार म्हाका दिसता आमी जेजूच्या फाटल्यान वयता. तशें खास आमी आजच्या दिसाक देवाक दिनवासिया की देवान आमकां आपयल्यात ताचे भावभयण जावंक. जेजू बाप आमचो मोग करता आनी आमच्या फाटल्यान येवंक, ताच्या फाटल्यान येवंक जेजू आमकां खूब खूब आदार दिता. तर दिनवासून ह्या मिसा भेटेन आमी फुडलें पावल मारूया.